सोमारच्यान राज्यांत मदले सुटयेचें खाण म्हण विद्यार्थ्यांक सरकारान कड्डण दिवपाचें थारायलां. सहकार भंडार कड्डण पुरवण करतले. कोरोना काळात शाळा बंद आसात आणि ऑनलायन शिक्षण सुरू आसा. हाका लागून मदले सुटयेन विद्यार्थ्यांक दिवपी खाण फाटलो खुबसो काळ जालो बंद आसा. ताका लागून विद्यार्थ्यांक शिक्षण वर्सांतल्या 100 दिसांचें कड्डण सरकारान दिवपाचें थारायलां. सोमारच्यान शाळांनी हें कड्डण वांटप सुरू जातलें. सरकारान सहकार भंडाराक सामान पुरवपाचें काम दिलां. मदले सुटयेंत खाण तयार करपी रांदप्याच्या आदारान विद्यार्थ्यांक साहित्य पावोवपाचें म्हण शिक्षण खात्यान कळयलां. 1ली ते 5वी मेरेनच्या दरेक विद्यार्थ्याक 2 किलो मूग, 3 किलो गोड आनी 2 लिटर तेल मेळटलें. जाल्यार 6वी ते 8वी मेरेनच्या दरेक पात्र विद्यार्थ्याक 2 किलो मूग, 5 किलो गोड आनी 2 लिटर तेल मेळटलें. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.